काल पक्षान म्हजेर एक जबाबदारी दिल्या आणि म्हाका परतून फोंडेचो अध्यक्ष म्हणून म्हजी नियुक्ती केल्या। त्या बद्दल हांव पक्षाचे अध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे, पक्षाचे संघटन मंत्री श्री सतीश धोंड, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकर यांचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता। त्याच प्रमाणे आमचे राज्यसभेचे खासदार दिनेश तेंडुलकर यांचे हांव आभार मानता आणि तांणी जो म्हजेर विश्वास दवरला आणि म्हाका दुसऱ्या खेपे ह्या पदार नियुक्ती केला आणि म्हाका एक फोंडेची पक्षाची बांदणी करपाक, जेणे करून आमची येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीक फोंडा मतदारसंघाच्यान पहिल्यांदा भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार निवडून हाडपाक आमी प्रयत्न करतले आणि गोंयान प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल आमचो फोंडेच्यानूय एक आमदार निवडून दितलो। कोण आसलो कॅन्डिडेट कोण तो पक्ष ठरयतलो आनी जो कोण कॅन्डिडेट आसतलो त्या फाटल्यान आमी सगळे जाण रावतले आणि सगळ्यांक आमी बरोबर घेवन सगळ्यांक विनेबिलिटी फॅक्टर कन्सिडर करून पक्ष जो निर्णय घेतलो तेच्या फाटल्यान आमी सगळे जाण आसतले। तुम्ही एस्पायरिंग आहा? ते पक्ष जो ठरयतले ते आमी मान्य करतले। ताका प्रत्येक कार्यकर्तो जो राजकारणान आसा ताका दिसता की आपूण एक आमदार जावचो, तातूंत काही वायट ना, पूण जो पक्ष जो निर्णय दितलो त्या फाटल्यान आमी रावतले। सो ब्लॉक बांदणी पयलीं कितें करतात तुमी सध्या आतां आमी पयलीं आमची एक बैठक जाल्ली आसा। आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो प्रभारी आसा, एक आमी बैठक जाल्या। आतां आयज आमची युवा मोर्चाची कमिटी जाहीर जातली, त्या फाटल्यान महिला मोर्चाची कमिटी करतले आणि मतदारसंघाची आमी थोडी फेररचना करतले, जेणे करून पक्षाचें काम फुडें व्हरपाक जे नवीन भुरगे नवीन लोक आमी घेतले आणि आमी काम फुडें व्हरतले। रितेश रवी नायक हाचें नांव BJP टिकेटीक लागून चर्चेन आसा फोंड्या, हें कितपत खरें? हय, तो ताणें जेन्ना प्रवेश केलो की तेन्ना अशें सगळ्या मिडिया तर्फे आमकां कळ्ळां की ताका एक उमेदवारीचो तो एक एस्पिरंट कॅन्डिडेट आसतलोच न्ही। पक्षान प्रत्येक जाणाक दिसता की आपल्याक उमेदवारी मेळची, जो कोण पक्ष निर्णय घेतलो आणि कोण उमेदवार ठरयतलो त्या फाटल्यान आमी आसतली। सो फाटल्या फावटी म्युनिसिपालिटीन जो एक तरेचो बोवाळ जालो, म्हणल्यार अंडरस्टँडींग तुमचो एक कॅन्डिडेट चेअरपर्सना लागून फॉर्म भरलेलो आणि तुमचोच एक पदाधिकारी ताणी हें केलें, सो एकंदर त्या मनशाक आतां तुमी कितें केलां? नाही, ते कितें करपा ती पार्टी करतली न्ही, तातूंत आमी आमचो काय तातूंत रोल ना। पक्ष जो निर्णय घेतलो त्या फाटल्यान आमी सगळे आसतले। ताका अध्यक्षपदा वयल्यान ताची जबाबदारी ताची काडलेली आसा, पूण आनी म्हाका जबाबदारी दिल्या, पूण तो पक्षाचो कार्यकर्तो मेंबर म्हणून आसा। पक्ष जो निर्णय घेतलो त्या फाटल्यान आमी काम करतले।